रामसेनेचो मुखेली प्रमोद मुतालिकाचे गोय प्रवेश बंदीचेर हायकोर्टान शिक्को मारलो। गोंयान येवंक सरकारान घाल्ले बंदी आड मुतालिकान घाल्ली याचिका हायकोर्टान बिरेस्तारा भायर मारली। बंदी मूलभूत हक्का आड येता म्हूण मुतालिकान सुनावणे वेळार म्हणिल्ले, पूण वैयक्तीक हक्का परस भौशीक कायदो सुवेवस्था म्हत्वाची म्हूण हायकोर्टान मुतालिकाचे अर्जाचो निकाल लायतना स्पश्ट केले। गोय सरकारान श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुतालिकाचेर गोंयान येवंक बंदी घाल्या। आदेशा आड मुतालिक हायकोर्टान गेल्लो। गोय सरकारान घाल्ली बंदी मूलभूत हक्का आड येता। आपल्याचेर गोंयान कसलोच गुन्यांव नोंद नासतना बंदी घाल्या म्हूण ताणें आर्ग्युमेंट घाल्लो। मुतालिकाच्यो आदल्यो गुन्यांवकारी केशी सरकारान कोर्टा मुखार दवरल्यो आनी ताका लागून तो गोंयान आयल्यार धर्मीक एकचार इबाडपाक शकता म्हूण सरकारान कोर्टा मुखार हुस्को उक्तायल्लो। मुतालिक गोंयान आयल्यार धर्मीक एकचार इबाडूं येता म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट हायकोर्टान मानून घेतलो। वैयक्तीक हक्क भौशीक कायदो सुवेवस्थे परस म्हत्वाचे न्ही म्हूण हायकोर्टान मुतालिकाचो अर्ज भायर मारतना स्पश्ट केलें। मुतालिकाचेर सध्या 15 जुलय मेरेन बंदी आसा। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ती फुडेंय सरकार वाडोवंक शकता। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। पेडण्या मामलेदाराचे कचेरेंतल्यान मामलेदार गायब जावंक लागल्यात। आसात 3 जाण, मात लोकांक वेळार एकलोय धड मेळना। बिरेस्तारा मामलेदाराचे कचेरेन मामलेदार आनी जॉयंट मामलेदारूय नाच जाल्ल्यान थंय कामाक आयिल्ल्या लोकांचे हाल जाले। लोकांक ही गजाल नित्याचीच जाल्या। काम धंदो सोडून मामलेदारा कडेन आयिल्ल्यांची फावट फुकट गेल्ल्यान लोक बेजारले। बिरेस्तारा पेडण्या बाजाराच्या दिसाच मामलेदारा कडेन लोक चड येतात। पेडण्या बिरेस्तारा बाजाराचो दीस पुराय तालुक्यांतले लोक बिरेस्ताराक मोठ्या प्रमाणात मामलेदाराच्या ऑफिसांतली कामां करपाक येतात। मात बिरेस्तारा मामलेदारूच गायब। मामलेदार ना तो ना, जॉयंट मामलेदारांची तीच तरा। मीटिंग एमपी एमपी म्हाका सगळी कोणाक विचारू ती एक मॅडम तीन ट्रेनिंग जॉयंट एडिशनल चार्ज ते हांगा दिलेलो आसा। मीटिंग आहा आनी केन्ना येतलो? सांजचो येतलो। मामलेदाराक मीटिंग वा बाकीची कसली कामां असल्यार लोकांक पयलीं कळोवंक जाय आशिल्लें। तिगूय अकस्मात गायब। लोकांचो दीस फुकट गेलो। तू कित्याक येयल्लो आतां? मामलेदार तिगांतलो कितले जाण मामलेदार आहा? तो आतां म्हणटा एक मिटिंगेक गेला म्हणटा सर। मामलेदार आसूंकच जाय न्ही। मामलेदार ना जाल्यार लोक हयसर येवन वयतले न्हू। पयलीं पेपर आउट तरी करूंक जाय। पेपर आउट केल्ले आसा ना, घरा कडसून आपलें काम सांडून येतात न्हू। दीस पिड्ड्यार करून मामलेदार घेतात, पूण काम जायना जाल्यार फायदो कितें? कामा फुडें एकदां येवंक मेळना। ट्रिपी मारीत वचचें पडटा परत परत। मामलेदार जॉयंट मामलेदार कोणूच हांगा म्हणटा ताका आमकां हें काम आमची कशीच जायना। आमी आतां काय करूं शकता? अशें बरोबर योग्य ना। सुत्रां सांगतात जॉयंट मामलेदार खंय ट्रेनिंगेक गेल्यात आनी मामलेदार आसा तो लोकांक ऑफिसांत चडसो आसच ना म्हूण लोकांच्यो कागाळी। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। केपेच्या बार्शे आनी पाडीच्या लोकांनी दोंगरार केल्ली कुमेरी शेतां आनी रोपां रानां खात्यान हुमटून उडयली। बार्शे पाडीचे लोक फाटली कितलींशींच वर्सां कुमेरी शेतां करतात, मात अंदूच खंय रानां खात्यान हें कर्म केलां। काजू आनी लोकांनी लायिल्ल्या भाज्यांचे रोपे रानां खात्यान हुमटायले। कुमेरी शेतांचेर पाडी आनी बार्शेचे कांय लोकांचे पोट भरता। कुमेरी शेतां बेकायदेशीर जाल्यार रानां खात्यान पयलींच कित्याक सांगलें ना? इतले वर्सां उगी कित्याक रावले काय म्हूण लोकांचो प्रस्न। मागीर हांगा काजू रोपे रोयले तितले सामके हेंच करून वयले, उमटून वयले, खंय वयले ते पत्तो ना। आनी कितले सुमार वयले? आसतले 70 सुमार आसतले। भायर मारले, रानां सोडून मारले, थंय ते मातया पुरून दवरले, थंय तासयले खंय ते। आनी हे सगळें फॉरेस्टान गेले? हय, फॉरेस्टान गेले। आतां हेका लागून तुका अंदाज कितलें नुकसाण जाता? वर्साक तुका अशें करून ह्या मोगी तवशीं मिरसांगाचे वयल्यान कितले रुपये जोडटालो तूं? आमी जोडटाले एक 40,000 अशें जाल्ले। जाणटेल्यांल्यो काजू फाटल्यान ते फाटले केल्यो त्यो जाणटेल्यान काजू, तितून आमी काजू मेली म्हणून मिरसांग लायलेल्यो ना, आमी लायना आसलेली म्हणटू तेंच्यांनी कित्याक जाणटेल्या पयलीं काजू कोण काडपा ना अशें म्हणून आमकां लाय म्हूण सांगलेल्यो। तशें म्हणून आमी हितून काजू लायल्यो, पूण तेंच्यांनी काडप न्हू फॉरेस्टान जाल्यार सुद्दां आतां काडपा जाल्यार हेज फुडले कडेन काडपा तेंच्यांनी। आतां हे लोकां हे इतले व्हड काजू कित्याक करपा दिले? तेंच्यांनी करपा दिवप ना। आमी आतां ह्यो 1.5 म्हयनो आमी ते हें घाताय, खांदो घाताय, ते मोळे हें करता ते शुकताय आनी ते 1.5 म्हयनो सुमार आमी ते करून घेताय आनी ते आमी हाडून तेतून मोळे लायताय।
गांवच्यो बायलो एकठांय जावन सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान कुमेरी शेतां करताल्यो. तांकांय फटको बसला. उत्पन्न केलें म्हणजे आतां आमी 6 वर्सां केली जाली म्हणजे 2 आमगे होतो तेमी काबार केलो मारून आनी आतां 2 वर्सां आमी भाजीपालो केलो आनी मिरसांग बी लायल्ल्यो म्हळ्यार तेणी उमटून ते सगळ्यो भायर मारल्यो आनी आतां आमी आमगेल्या वर्सा आमी 50,000 कितें करी पयशे जोडून म्हळ्यार आतां आमकां कितें करता आतां आमी तेमी नाशाड करून सगळें काबार केलें. आतां ह्या फुडें आमी आतां सगळें आतां आमगे काबार करून आतां आमकां कांय करतो म्हाका फायदा ना. बेकायदेशीर झाडां मारतल्यांचेर कारवाय जाल्ली खबर चडशी कानार पडना. मात गांवचे लोक वर्सांची वर्सां रानां आनी दोंगर राखतात आनी शेतां भाटां करतात तांचेर ही पाळी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.